आणि एक आज टाइम दिवन हांवें ज्या दिसा एक टाइम तुम्ही ज्या तशें म्हटलं दिसा इलेक्शन जालां हांव परत रिपीट करता त्याच्या शिवाय हांव कांय उलोवचो ना. अनकंडिशनल सपोर्ट जेन्ना आमचे माननीय होम मिनिस्टर कानियन शहाजीन म्हाका कॉल केलो तेन्ना इमिडिएटली विदीन 2 hours जे सपोर्ट तांकां अनकंडिशनल दिवपाक जाय आशिल्लें हांवें आनी जी कारेकारान आनी आमचे पार्टी अध्यक्षान तें तांकां पत्र आमी पावयलां. तेच पत्राची प्रत आज आमी गव्हर्नरा कडेन केली. सर ना तशें कांय म्हणना हांवें. सर तुम्ही म्हटलेले प्रमोद सावंताक जर सीएम करता जाल्यार सर गरज आसा सरकार जर 22 आमदार येवना जाल्यार तांकां सरकार घडोवपाक कोणी ना कोणी मुखार सरपाक जाय. आनी हांव हे प्रत्येक म्हज्या सभेत उलयतालो खंयचे तरी सरकाराक 22 आमदार दिया म्हणजे तें सरकार दुसऱ्या कडेन कुबडे मागचें ना. हें हांव पयलीं पसून उलयतां आतांय उलयतां आनी पक्षांतर बंदी हे 2 गोश्टी हांव सदांच उलयतां. सर तुम्ही म्हणिल्ले प्रमोद सावंत जर सीएम जालो जाल्यार तुम्ही सपोर्ट करचे ना भारतीय जनता पार्टी. सर तर टीएमसी तुम्ही किती सांगले सर टीएमसी तुम्ही किती सांगले